फाटल्या वर्सा पावसात नावेलच्या न्हंयचे उदक लोकांच्या घरात रिगले। ते भायर 10 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो हे न्हंयन बळी घेतलो। आमदार उल्हास तुयेकारान न्हंयची पळोवणी केली। ताणें ही न्हंय डिसिल्ट करपाक सुरवात केल्या। नावेली रावणफोंडच्या पुलाचे कामय वेगळेच हातात घेतले, अशें आमदारान सांगले। आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज जी नावेलीची न्हंय आसा ही न्हंय रिवर्स जाली मेळटा आनीक ही कितलीशी वर्स जाली डिसिल्टिंग केली ना। आज नावेलीचे MLA उल्हास तुयेकारान आज इनिशिएट घेवन ही न्हंय निवळ करपाचे केले कडेन आसा आनी काम स्टार्ट केले कडेन आसा। हांगा गेल्ले वर्साक ह्याच जाग्याचेर आनीक हांगाच एक भुरगो 10 वर्सांचो जेन्ना पावस झडलो आनी पावसान हांगा उदक भरलें आनी सगळे घरांनी भरलें। हो जो 10 वर्सांचो एक भुरगो जो हांगचोच आसा हो हांगा सायकल घेवन येयले तेन्ना ताका कळ्ळें ना आनी तो उदकांत गेलो आनीक दुसरे दिसा तेजी बॉडी मेळ्ळी। म्हणूनच आज हे निवळ करपाचें काम हाती घेतलां। कित्याक म्हळ्यार ही जी न्हंय आसा ही सगळी झाडां झुडां वाडोवन उदक फ्लो जायना आसलें आनी हे फ्लो जायना कारणान हांगा हे उदक जें आसा हें लोकां घरांनी गेलें आनीक मागीर खंय तरी एक भुरग्याचो जीव हांगा गेलो। हेंच लक्षांत दवरून आज ही न्हंय निवळ करपाचें काम स्टार्ट केले कडेन आसा आनीक सद्याक हे निवळ करतात। ही जी त्याच बरोबर असोच हांगा आमच्या फाटल्यान तुमी एक पूल पळयतात। हांगा पयलींचो MLA आनी PWD मिनिस्टर चर्ची आलेमावान हें फावंडेशन घातलें की हो ब्रिज जावचें म्हणून, पण ते सायडीचेर लोकांले ऑब्जेक्शन आसले कारणान ते NOC मेळ्ळी ना कारणान हांगा हो अर्दकुटको उरलो आनीक हें काम पंचायतीन आज सांगले कडेन आसा नावेलीच्या की उल्हास जो MLA आसा उल्हास तुयेकाराक की हेंय काम तुवें मातशें हातीन घेवचें आनी हें पळोवचें। कित्याक हो जर पुलूय जालो जाल्यार हांगच्यान आखें बायस वचपाक 1 मिनटाचे वाट लागपा ना। जे 3 ते 4 किलोमीटर पयस साकून व्हरतात, व्हडले व्हडले ब्रिज बांदतात, पूण असले ब्रिजाचेर कोण पळयना। हांगच्यान इस्कॉला भुरगे हांगा साकून आखें बायस वयतात पूण तांकां खूब त्रास जाता। म्हणून आज लोकांनी सांगले कडेन आसा आनी नावेलीच्या पंचायतीच्या सरपंचान सांगले कडेन आसा MLA की ही पुलाचें काम तुवें पळोवचें म्हणून। आनी ह्या डोंगरी गांवच्या आमच्या ह्या नदीच्या सायडीक जी घरां आसा ती खुबश्या लोकांच्या घरांनी पळोवन उदक येयलें। त्या खातीर आमी पावसा पयलीं हो जो नदी आसा ती सामकी पोल्युटेड जाल्या, झाडां वाडल्या आनी सगळे प्लास्टीक बी भरल्या। हे क्लिनींग काम सुरू केल्ले कडेन आसा। त्या कारणां खातीर आयज म्हाका खूब बरें दिसता की निदान लोकांक तरी त्रास जावपाक ना पावसान। आनी आमचे WRDचे सगळे इंजिनियर पॅट्रीक आनी येई आमचो कुडचडकर यांच्यानी इनिशिएटीव घेवन जाता तितले बेगीन हें काम सुरू केलां, तांकां देव बरें करूं म्हणटा। आनी गेल्ल्या वर्सा एक हांगासर भुरगो सुद्दां हांगासर उदक भरल्या कारणान ताका कळना, तो भुरगो सुद्दां हांगा एक बुडलेलो आनी मेल्लेलो स्कुलाचो। तेन्ना हे अशें इन्सिडंट जावपा जायना म्हणून पावसा पयलीं प्रिकॉशन घेवन आमी हें काम सुरू केलां आनी जाता तितले आमी क्लीन करपाचो प्रयत्न करतले। आनी लोकांक ह्या पावसान हे घरांतले उदक वयता भरता अशें जावपा जायना म्हणून एक काम सुरू केल्ले कडेन आहा। आमचे पंचायतीचे सरपंच आनी सगळ्या पंचायत देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी फुडाकार घेवन आमचे दामू पंच हांगा आसलो तेणी फुडाकार घेवन म्हाज्या फाटल्यान लागून हें काम सुरू केलां। आमचे सगळे पंचायतीचे मेंबर अशे आमचे सगळे कार्यकर्त्यांक हांव देव बरें करूं। हांगा आतां सरपंचान लागीं ह्या ब्रिजाचें काम करचें खूब वर्सांची मागणी आहा ब्रिजाची। सो आमी लास्ट एक म्हयन्या पयलीं आमगे इन्स्पेक्शन केलां आमी आनी थोड्यांचे इश्यू आसा हांगा म्हणजे कितें जमनीचे बी जाय जमनीच्यो त्यो जर जाल्यो जाल्यार आमच्यो अवश्य काम आमी फुडल्या वर्सा सुरू करपाक शकता। आमी वॉर्डान आमची न्हंय आहा ट्रिब्युटरी ऑफ रिवर साल ती बरी न्हंय ती ही आख्खी न्हंय हिंगा साकून जगदी बांदा सो कांय वर्सां फाटीं तेन्ना तेजी सफाई जावंक ना, डिसिल्ट करूंक ना आनी हाच्या कारण म्हळ्यार जायतीं झाडां जाल्या आनी माती देंवन गेल्या, वाली जावन तें उदक फ्लो जायना पावसाचें। पावसा उदक फ्लो जायना म्हणटरी ओवरफ्लो जावप आनी उदक घरांनी येवप, लोकांकूय खूब त्रास जाताले। पोरूं हांगा घरां उदक येयल्लें घरांकूय उदक येयल्लें आनी आमचे भुरग्याचो जीव देंवून गेला। हाका लागून आमचे डेप्युटी सरपंचान धामून आमचे MLA कडच्यान हो वर्क WRD कडच्यान पास करून हाडला आनी आयज तें डिसिल्टिंग सुरू केलां ताचे पयलीं ही एक बरी गजाल। आनी MLAचे सदां उपकारी आमचे डेप्युटी सरपंच धामूचे आनी इनिशिएटीव घेवन वर्क करून हाडला। हाची आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।